म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सकाळ दिवं. भाग्योंचें वाज आमच्या गोंयदामान दिओसेसीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी आमी सुरू केल्या. 2 दीस जाले. आयज तिसरो दीस, 9 जानेराची सोमार आनी आयज सोमया जेजूच्या स्नानांची ओ बावतिस्माची परब. आमच्या दोळ्या मुखार आज विशय दवरला तो वो बरे देखीची आनी उजवाडीत क्रिस्ती जीण जिवून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिओसेसीच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर. तशेंच आयच्या दिसा आमी मागता आमच्या वारांत पासत कांय वारांत एकेका दिसा आमी मागता मुर्मुगांव वारांत आयज 9:15 मिसाक आपली रोमारी घेवन येतली. तांचे पासून आमी मागता. आनी मागीर सांजे बिशोली वारांत ओ बिशोली डिनरी 4 वाजता मिसाक आपली रोमार घेवन येतली. तांचे पासून आज आमी मागता. आतां बेश्टें तुमकां गमोंक तुमकां आमी सदांच सांगता हे तुमचे माहितीच्या कारणाक लागून. मुर्मुगांव वारादान पडटात त्यो फिरगोजो ह्यो बायना, बोगमळो, चिकाली, कोडताली, देस्तेर, मुर्मुगांव, सांकवाळ, सांत जासिंत आनी वास्को द गामा. आनी बिशोली वारादाल काल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो आसनोरा, बिशोली, बोडये, सांकेली, सिरसाई, टीवी आनी वालपय. आतां ह्या दुसऱ्या मिसाक आमी तयार आसा. सगलीं तुमी आयल्यांत तयारी चलता. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी यादनीक आमचो भाव पाद्री जान द क्रूज फेर्नांदीस. बेले सायबिणीचे ओ इंग्लीश भाशेन आ लेडी ऑफ बेथलहेम, चांदोर, एगुर्जेचो पादविकार तो. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान किरीत भाशेन ताका ह्या आमच्या पाद्री बाबाक हांव मोगाचो आनी उणवणीत येवकार दिता. तशेंच तुमकांय बाबा भयणीनो येवकार दिता. किरीत म्हजो मोगाचो येवकार आनी हे भेटे वरवीं आमचे देवाची जायतीं बेसांवां ओतची म्हूण हांव मागता. जायतीं बेसांवां देव मागिनासतना परी आमकां दिता. तीं पासून आमकां मेळची म्हूण हांव देवा लागीं मागता. ही म्हजी खोशी. तितलेंच न्हय, आमच्या वद्दान जें आमी करूंक जाय तेंय करुया. म्हणजे सगळे ल्हानविकायेन, भुक्तीन आनी ओतम्याचे कुशालकायेन उर्बेन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. बरे भाशेन त्या वेळार जाबाब दिवन गितां गावून ह्या पड्ड्यांचेर उतरां बुतरां सगलीं तुमकां आसात, आयतीं आसा, सगल्यो ह्यो सवलतीचो फायदो काडून देवाक मान आनी वडवीक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जावं दी. हेंच मागून आनीक पावटी बरे भाशेन हे मिसान वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. बावा भयणानो, सांत जुजे वाजाचे परबेची ओत्मीक तयारी आमची चालू आसा. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. बरे देखीची आनी उजवाडीक क्रिस्ती जीण जिवंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. हें करूंक आमच्यान कितें करूंक येता हाचेर लक्ष लावन मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावया देवाचे वेदी सोरी. Devace sorry, Havata, 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 Santos Macade Dalia, Havata, 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 Devace Visvastoru, Havata, 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 Havata. Souls will chegar, Visvashi Mokaru, Tucia Uchi Dagrachi,
उरीत म्हाका वाटागो देवाची विधी सोडी हांव वता हांव वता हांव वता हांव वता शकाळचो दीस म्हाका दितलो हांव वता हांव वता हांव वता हांव वता हांव वता देवाची विश्वास दवरून हांव वता हांव वता हांव वता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भावा भयणांनो आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय म्हणल्यार बरे देखीची आनी उजवाडी क्रिस्ती जीण जिवन जेजूचो पाटलाव करुया आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्तांव ओ क्रिस्ताचे पाटलादार जावंक पावल्या अशें तर आमी उद्गारता जाल्यार जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमचे जिविताचे देखींतल्यान दिसून येवंक जाय आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोर बापान उद्गारलोली उतरां हो म्हजो उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा सगळें मोचें दादोसपण आमच्या मनान दवरून जेजू दाखयता ती वाट चलुया आमी बरी देखीची मनशां जावंक आमकां बापाची मोजत हे मिसा बेटीन मागुया आयज आमच्या डायोसिसाच्या लोकिंकाच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस तर हे दोनूय केंद्रांनी चलतलो वावर सफल जावंक बापाची कृपा मागुया तशेंच मुर्मुगांव आनी बिचोली वारादा पासत हे मिसा बेटीन मागुया बाबा बुडांदू भाग्यवंत सुसेवासाचे पुर्बेक आमची तयारी सुरू केल्ली आमी आसा तिसऱ्या दिसाक आमी पावल्या आनी आयज आख्खी पवित्र सभा आमकां उगडास केला ते परी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र स्नानाची व बावतिस्माची परब समोरमता आनी दुबावेन ही परबेंतल्यान आमकां जोणेकल्याक आमच्याय पवित्र स्नानाचो उगडास करूंक सोदता आयचो विशय पवित्र स्नानाच्या दिसाक मेळ्ळलो उजवाड घेवन एक देखीवंत आनी उजवाडीत जिवीत आमकां दर एकल्याक जियोंक आपयता आमचो पाप साहेब म्हणटा each one of us is called to bear witness to Christ right where we are in our families in our workplace everywhere हीच कृपा आमकां जोणेकल्याक एमिसाचे बेटीन सांत जुसेवासाचे विनवणेन मागुया आमचें जिवीत देखीवंत जावंक ना देखून बावतिस्माच्या दिसाक मेळ्ळलो उजवाड आमी घेवन जियोंक ना वो तो घडये पालोयला देखून जायत ह्या आनी हेरूय आमच्या काडोखी जिविता पासत देवाचें बोगसोने मागुया हांव पातकी सोर्ग पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोतवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत किरीतपणी आमच्या जोण एकल्याच्या गोरसां पासोत मागतना आंतोन बर्रीत गांवांत नुवेंचो आपणाक मेळ्ळोल्या सगळ्या देण्या आनी आशिर्वादां पासोत दोनया देवाक दिन वाचता. आमकांय मेळ्ळोल्या देण्या पासोत दोनया देवाक आमी दिन वाचुया. आणि ह्या दिनवासीच्या मनान उचारून आमी मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर्व पोतवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासोत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या यात्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरशेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्तांच्या सस्नांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालें. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्कायेचें शुवर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुतांदुवांक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी. जिवावान स्नान परगटलें तेतून तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो, तेवूय तुमी आयकलां. वेतातूय ताणें बरें शिंपडायलें
आनी देवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सवे आसलो. देवाचें उतर हें. चे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो साबाब जावूं दी. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सोकली म्हणुया. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा मोच्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन बोल्लोलो. उजवाड प्रकाश फांकुयतलो. माटवा भाशेन तूं मळब विस्तारताय. साबाब, ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. केलाय तें सोकलें साणवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. हो पळे दर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरतात इस्पा बायलीं जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. साबाब, ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सोकलीं तुजेर दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. साबाब, ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दाम, तीं गाबोतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुळीन पोरतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. साबाब, ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Bapacie utotu, dacia moga ci kobosa. Shisu karoga tu zwartu, omka bapa shipavugie. Alleluja, alleluja, alleluja. Tuce Sove asu, Хриstaचे शुभ वर्तमान. mój matuka somia. तेन्ना जुवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गलिलियांतावन जॉर्दनाशी आयलो. पूण जुवांव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून, म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सोरशीं येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते परी पाळटले हांव. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हांवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सोर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांतावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, ओ म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जॉन मॅकार्डल आपल्या पुस्तकांत एक धाकटीशी घडणी बरयता जी आयज आमकां आयच्या नियाळाचेर लक्ष घालूंक फायद्याची. एका बापायक खंय एका दिसाक रातचो न्हिदलोल्या वेळार आपल्या पुताचें सोपण पडलें. पूत सुमार 8-10 वर्सांचो. ह्या स्वप्नांत ह्या बापायन आपल्या पुताक कुशाल पडयलो. कुशालकायेच्या नादार हो पूत ताचो धांवतालो, उडक्यो मारतालो, बसतालो, धाकटुलीं झाडां बी आसा थंयसरूय तांचेर चडटालो. आनी हे भाशेन कुशाल पडून बापूय कुशाल जालो. पूण हे भाशेन वेळ वेता वेता अवचितूच खंय आपल्या पुताक जमनीर पडलोलो ताणें पळयलो. आनी जमनीर पडून तो बोव दुखवलोलो. ताच्यो दिंब्यो फुटलेल्यो, रोगतां येतालीं. आनी रोडटा फाटल्यान आसलेल्या आपल्या बापायकूय तो ओडून अशें म्हणटालो, यू नेवर डीड शो मी द रायट वे. तुवें म्हाका बरो रस्तो केन्नाच शिकयलो ना. आनी ही उतरां आपल्या कानार पडटात ती आयकून सोपण्यातालो तो बापूय जागो जालो. सोमतोच उठलो, बसलो आनी आपल्या जिविताचेर नदर घालून आपलो पूत खंय आसा तें सोदूंकूय तो लागलो. आपल्या जिविताचेर नदर मारून हे आपल्या पुतान आपणाक कित्याक म्हणलां तें ताणें खंय ओळखून घेतलें. आपल्या जिविताची चाल, आपल्या जिविताची वागणूक बरी एका देखीवंत बापायची जावंक ना. आनी ह्या पासत ह्या पुतान आपणाचीच जिवीत आपल्या दोळ्या मुखार ह्या उतरांनी दवरला म्हूण ओळखून भोव खंय दुकां बरीच जालो. आनी तेन्नाच्या तेन्ना हात जोडून देवाक ताणें खंय भास दिली. आयज जावन एक बरें आनी नवें जिवीत आपूण सुरू करतलो म्हूण. बाबा भयणांनो, हें जें एका बापायच्या जिवितांत घडलें, यू नेवर डीड शो मी द रायट वे. तुवें म्हाका बरो रस्तो केन्नाच शिकोवंक ना. ही उतरां घडये आमचीं भुरगीं आपल्या बापायक म्हणूंक शकतात, आपल्या आवयक म्हणूंक शकतात, एक धाकटो भाव आपल्या व्हडल्या भावाक म्हणूंक शकता, घडये एका पाद्रीक देखून म्हणूंक शकता. आयचो विशय बाबा भयणांनो, ह्या स्वताचेर आमचो लक्ष घालूंक आमकां उलो करता. ही घडणी तुमच्या आयज मुखार हांवें दवरल्या ती, तातूंत आमकां किरीतपणी हो भुरगो सुपुरलो आपल्या बापायची एक बरें देखीवंत जिवीत रावतालो म्हूण आमकां दिसून येता. मुखार बाबा भयणांनो, आमची धाकटुलीं भुरगीं वाडटाना थोडीं म्हणटात, आय वॉन्ट टू बिकम लायक माय टिचर इन द स्कूल. कित्याक तिचे सोबें कितें तरी बरें पडयलां देखून. कोण घडये म्हणीत, आय वूड लायक टू बिकम लायक माय मदर. कित्याक आपली आवय सोबें खरें मोग म्हणटात तो ताणें चाखला. कितली कुशालकाय, कितलें दादूसपण ते आवयक भोगचें ना काय. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो विशय देखीवंत आनी उजवाडीत जिवीत जिवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. आयज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी समरमता. आनी जेजूचो पवित्र स्नान कोण परी जालो त्या धाकटुल्या शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या आयज आमी वाचला. जेजूक पवित्र स्नान दिलो जुआंव बातिस्तान. पूण पवित्र स्नान दिवचे आदीं ह्या जुआंव बातिस्तान
लोकांक मन बदलणेचो उलो मारलो. पूण हो उलो मारतना न्हूच फकत आपल्या उतरांनी ताच्या जिविताची चाल देखीवंत जाली. आपल्या जिविताचे चालींतल्यान संवसाराक पाठ केलोलो मनीस, देवाच्या मोगान भरलेलो मनीस, खालतीकायेचो मनीस, हे सगळे गुण ह्या मनशाच्या जिवितान दिसून आयले. आनी ह्या पासत कितलोच लोक जेन्ना हो मन बदलणेचो उलो तांच्या कानार पडटालो, जुआंव बातिस्ताची येवन विचारतालो, आमी कितें करचें? वॉट मस्ट वी डू? आनी जुआंव बातिस्त तांकां एक एक वस्त सांगतालो. दोन वसूलदार आयले, तांकां सांगलें, दोंड सुबेज घेनाकात. सैनीक आयले, लोकांक पिडापीड दिनाकात. हे भाशेन नव्या जिविताक, देखीवंत जिविताक ताणें तांकां उलो मारलो. जेजू आपल्या भौशीक वावराक पवित्रस्थाना उपरांत सुरवात दिता. आनी आमी शुभ वर्तमानांनी वाचता, कोण परी जेजून आपल्या पयल्या शिसांक विचले ते. जेजू न्हय फकत हो आपल्या 12 आपोस्तलांचो जोमो घडलो आनी तांकां पदवी दिली देंवचार काडूंक, पिडेस्तांक बरी करूंक, पूण त्याच बराबर तांचे मुखार आपल्या जिविताची देख दवरली. आनी ह्या पासत सेवा, काल्तिकाय, मोग, उदारपण, विस्वाशीपण हे सगळे शेगूण जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता. जेजूचीच देख घेवन जेजूच्या शिसांनी जेजूक परगटूंक सुरू केलो जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत. आनीक नवे जेजूचे पाटलावदार उत्पन्न केले. धर्मदुतांचो इतिहास तातूंतले आयज पयलें वाचप आमी घेतला. तातूंत पयले आवेसवर आमकां दाखयतात कोण परी धर्मदुतांचे जिवीत पळोवनूच भावार्थ्यांचो आंकडो वाडत वाडत गेलो तो. आनी तांचें जिवीत कसलें जालें तें आमकां 4थ्या आवेसवरान ह्या पुस्तकाच्या वाचूंक मेळटा. भावार्थी एका काळजाची एका मनाची आसली. कोणाकूच कितें उणें आसलोलें म्हणलोलें ना. कित्याक आसलोलो नासलोल्याक पावतालो. दुसऱ्या लागीं मागचे आदींच आपणा लागीं आसा तो काडून दुसऱ्याक दितालो. आनी ह्या वरवीं सगळे भागाक दवरून एक मोगाचो कुटूंब कसो ही पयली आमची क्रिस्तांवां जियेतालीं म्हूण आमकां थंयसर मेळ्ळां. आयच्या पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलो 10व्या आवेसवर आमकां कॉर्नेलाची खबर सांगता. कॉर्नेल एक ऑन भावार्थी, आमचे भाशेन क्रिस्तांव मनीस न्हय तो, ऑन भावार्थी, तरूय देवाचो मोग करपी, मागणें करपी, उपास करपी, एक देखीवंत देवाक मानवतलें जिवीत जियोवपी. आनी ह्या पासत देवान ताका विचून काडलो म्हूण पेद्रू ओळखून घेता. ऑन भावार्थी जावनूय देवान ताका विचून काडला म्हूण पेद्रू आयच्या पयल्या वाचपांत ओळखून घेतलेलो आमकां मेळटा. तितलेंच न्हय, कॉर्नेलाचे शेगुणी जिवीत, देखीवंत जिवीत ताचो आख्खो गोराबो पळयता. आनी शेकी आख्खो गोराबो पवित्र आत्म्याच्या उज्यान बावतिस्म घेता. प्रितीच्या बाबा भोंडादो, एके भाशेन आमच्यांनी म्हणूंक जाता जें कितें जेजूच्या बावतिस्माच्या दिसाक हो स्वर्गावेलो ताळो म्हणटालो, तुजेर आसा म्हजें सगळें दादूसपण, हेंच दादूसपण देवाक भोगलें कॉर्नेल आनी ताच्या कुटुंबाचें जिवीत पळोवन. बाबा भोंडादो, आमकांय हेंच दादूसपण देवाक दिवंक देवान रचल्यांत. आनी कोण पर्यंत आमी कोत्तले काय? आयचो विशय देखीवंत आनी उजवाडीत जिवीत जियोवंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. नोवेनां, फेस्तां, परबोच करूंक न्हय, पूण आयचो विशय किरीतपणी जेजूचो पाटलाव करूंक सोदताय, देखीवंत जिवीत जिये, उजवाडीत जिवीत जिये म्हूण आमकां सांगता. हें कोण परी आमी कोत्तले बाबा भोंडादो? पयले सुवातेर आयज जेन्ना
जेजूच्या पवित्र स्थानाची परब आमी समरमता. हांव सुरवातेक म्हणटालो ते परी आमच्याच पवित्र स्थानाचो उगडास आमी करुया. आमच्या पवित्र स्थानाचो घडये आमकां उगडास ना, पूण दुबावीन दुसऱ्यांच्या पवित्र स्थानाच्या रितींत आमी वांटो घेतला. पवित्र स्थाना समयार आमची आवय बापूय आमची पदोन मदोन पेटलेली वात पाद्रीच्या हातांतल्यान घेतात. जी वात पास्कांचे वातीच्या उजवाडान पेटोवन तांच्या हातांत यात्नीक घालता. कितें म्हणटा? घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. रिसीव द लायट ऑफ क्रायस्ट. कितें करचें पासत? जेजूच्या उजवाडान आमच्या सगळ्यांचें जिवीत उजवाडीत जावंक. ह्या उजवाडा उदेशी आमी जेजूक चिकटून आसूंक. ह्या उजवाडा उदेशी आमीच आनी एक क्रिस्त जावंक. जेजू लागीं हो खोल संबंद घडोवन हाडूंक. आनी हो संबंद आमी घडोवन हाडटले आनी आमकां दिलोलो जिविताचो उजवाड आमी सांबाळटले जाल्यार देवान आमकां कांय बरे साक्रामेंत दिलोले आसात. खेरीतपणी मिसा बेटेचो साक्रामेंत आमकां दिलोलो आसा. कुमसाराचो साक्रामेंत. एक एक साक्रामेंता उदेशी देव आपलें जिवीत आमचे भितर वाडयता. आपलें जिवीत आमचे भितर उजवाडीत करता. जें कितें जेजू म्हणटालो, हांव तुमचें सोबें आनी तुमी म्हजें सोबें, हो एकचार दर दिसाक आमी घेवन जियोंक हो आयचो विशय आमकां उलो करता. जेजूचो उजवाड घेवन आमचें जिवीत जोळटें उजवाडीत करूंक. म्हणजे आमच्या जिवितांतले काळोख आमी पयस दवरूंक. देवान दिलोल्या उपायां उदेशी, साक्रामेंतां उदेशी, आपल्या जिव्या उतरां उदेशी, आमच्या मागण्यांच्या जिविता उदेशी, खासगी मागण्या उदेशी, समुदायीक मागण्या उदेशी हो जेजूचो उजवाड. जेजू म्हजो सोडवणदार. जीसस इज माय सेवियर. हे सोत दिसा दिसपट्टी ओळखून घेवन ताच्या उजवाडांत आमी जिवीत जिवया. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणालो, माथेवाच्या 5व्या वेस्वरांत आमकां थंयसर मेळटात, तुमी संवसाराचो उजवाड. यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. आनी फुड्यो वड्यो आमकां अशें सांगतात, भाजे तोडाक दवरूंक कोण दिवो पेटयना, परते जाल्यार पेडार दवरूंक आनी ताचो उजवाड सगल्यांक मेळचे पासत एक दिवो पेटयतात. आयज घडये आमी चड दिवे वापरना. बिजली आसा पूण बिजली ना त्या वेळार घडये आमचे लागीं वाती पेटोवंक पडटात. आनी ती वात पेटोवन कोण मेजा पोंदाक वो भाजे तोडाक दवरिना. वयर पेडार सगल्यांक उजवाड मेळचे पासत. आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक जोरी तर आमकां ही वात दिल्या आनी वातींतल्यान हो उजवाड जेजूचो दिला, आमी परतून काळोखांत वचूंक न्हय. ज्या जेजून आमकां काळोखांतली काडल्यांत आनी उजवाडांत हाडल्यांत, त्या उजवाडांत आमी सदां काळ जियोंक. आनी हो उजवाड घेवन आमी जियेतना दुसऱ्यांकूय हो उजवाड आमी दिवन दुसऱ्यांकूय ह्या उजवाडांत हाडूंक. आमी जाणां काळोख आसा थंय भिरांत आसा. काळोख आसा थंय आमी सरळ चलूंक शकना. आमी आड्डोता आनी पडटा. जे परी तो भुरगो त्या बापायचो जेन्ना ताका ताणें सपनांत पळयलो, पडलेलो. अशेंच आमचेंय जिवीत जमनीर पडटलें, पातकांत पडटलें, काळोखांत पडटलें जायना जावच्याक हो उजवाड आमकां दिला. जो उजवाड आमी दुसऱ्यांकूय दिवन उजवाडांत हाडूंक गरजेचें. आनी तेन्ना बाबा म्हणालो, हो आमकां मेळ्ळलो उजवाड आमी दिता तेन्ना जेजूकूच आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आमचो आदलो भारताचो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ही सोबीत उतरां ताची, माय लायफ इज माय मेसेज. म्हजें जिवीत एक संदेश. हेंच तुमकां आनी म्हाका आयचो विशय करूंक आपयता. जेजूचो उजवाड घेवन आमी चल्लीं
जेजूचो उजवाड घेवन आमी काडोक नपयत करूंक गेलो जाल्यार आमची दर एकल्याचें जिवीतूच जेजूचो संदेश पाठयतलें जिवीत जातलें. हीच कृपा आमकां मागुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा बुडांदू, जेजूचें जिवीत जिवप म्हळ्यार जेजून केलोल्यो करण्यो आमी करप. म्हणजे भुकेल्ल्याक जेवण दिवप, तानेल्ल्याक पिवंक दिवप, विंगड्याक न्हेसोवप, एकसुऱ्याक सांगात दिवप, पिडेस्ताक भेट करप, ह्यो दोयाड्यो करण्यो जांचेर दवरलोले आसा आमचे क्रिस्ती जिवीत. बाबा बुडांदू, आमकां दर एकल्याक पवित्रपणांक देवान आपयलोलीं आसात. आनी हें पवित्रपण आमी जोडटले जाल्यार देखीवंत आनी उजवाडीत जिविताची गरज. आमकां माथेवाचो 25वो आवेसवोर निमाणे जोडटेची खबर करतना सांगता, हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हांव विंगडो आसलो तुवें म्हाका न्हेसयलो. ये संवसाराच्या ओरोंबाकतावन जें राज तयार करून दवरलां तातूंत तूं भितर सर. देखीवंत आनी उजवाडीत जिविताचो शेवट म्हळ्यार सासणाचें जिवीत. बाबा बुडांदू, भाग्यवंत जुझेवाजाच्या पांयाशी आमी आयलोलीं आसा. ह्या आमच्या गोंयच्या पुतान आपल्या जिवितांत हेंच केलें. जेजूक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो आनी जेजूचे देखीन आपलें जिवीत मांडून हाडलें, आपलें जिवीत उजवाडीत केलें. जावं आपल्या घराब्यांत, जावं घराब्या भायर आपल्या शेजाऱ्या सोबे, जावं आमच्या गोंयांत, गोंया भायर आमच्या भारतांत, भारता भायर श्रीलंकेंत आसलो थंय तो देखीवंत जिवीत जिवन जेजूक गोबाय जालो. जें कितें हांव सुरवातेक म्हणटालो, आमचो आतांचो पाप साहेब म्हणटा, टू बी विटनेसीस रायट वे यू आर. जावं त्या घरांत, जावं त्या बाजारांत, जावं त्या आमच्या वावराच्या जाग्यार, नाक्यार, तिट्यार, सगळ्या जाग्यांचेर जेजूक गोबाय जावंक. आनी तातूंत देवाचें दादूसपण आमचें सोबें देव आमकांच सांगून दितलो. आयज हे परबेंत आनी ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमकां सगळ्यांक भाग्यवंत जुझेवाजाचे मोजतीन ही कृपा मागुया. देखीवंत जिवीत जिवंक, उजवाडीत जिवीत जिवंक, आमच्या जिवितांतलो काळोख सायबा तूं काडून उडय. तुका मानवता तसलें जिवीत आमी जियेशें कर आनी आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी दुसऱ्यांकूय तुज्या पुता जेजूशी आमी ओडून हाडटलीं म्हणचें आमकां कर. अशें जावं. सगळीं उबी रावया आनी आतां आमी आमच्यो गरजो दोनया देवा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्या पासत आमी मागुया. आपल्या जिविताचे पोरजोळीत देखींतल्यान पोरजेक देवाशी लागीं हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागुया. राजकारभार चलयतना पोलक्यो बासावण्यो दिवचे बोलदेक बोरे आनी सात्वीक जिविताची देख दिसून येवंक आनी बऱ्या तत्वान आपणावंक आपल्या पोरजेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाची मोजत मागुया.
गोऱ्याब्यांनी आवय बापूय आनी वडील आपल्या भुरग्यांक आनी एरांक देखीचे नमुने जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या तरणाट्यांनी बरी ती जिविताची वाट विचून काडूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बुध तांकां मागतना आपल्या जिविताची बरी देख वेतातूय ताणें फाकारूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दियोसिसाच्या लोकिकाच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर मागुया. ही सेवेक लागून जातेले केंद्रा वरवीं लोकीक भावा भयणांक तशेंच कुटुंबाक फावो ते मार्गदर्शन मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तशेंच मुर्मुगांव आनी बिचोली वाठारांतल्या गवळिकांचेर तशेंच पोरजेचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा, ह्या गोरसां वांगडा आमच्यो दोर एकल्याच्यो काळजांत आशिल्ले आवंडे उस्के आनी हेर गोरसो तुजे मुखार आमी घालता. आमचो वावर, आमचे गोराबे, आमची पिडा, आमची भलायकी, सगळे आमचे उस्के खोंती तुजे मुखार दवरता. जें कितें आमी मागलां, जें कितें आमी मागूंक ना आनी मागूंक देखून आमकां कळना, त्याय गरजांचेर बापा तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेन आमकां वाडोय आनीक देखीवंत आनी उजवाडीत जिविता उदेशी तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना सगल्यो आमच्यो जिविताच्यो उचांबळायो, आमचें काळोखी जिवीत, आमचें सूख दूख, आमची जीण आनी हेर सगळें आमचें देवाक भेटोवंक आनी गीत गावया बापाक मानना. Bapak menegur berbailo Zakar saci kori bukti Takkan nakaboli dana Zapelaci moja priti Moga Bapa Menuntungi Moga kini Victory, Moga Bapa, menuntungi, Moga kini Victory. Bapa menegur berbalo Zakar saci kori bukti Takkan nakaboli dana Zapelaci moja priti Moga Bapa menuntungi Moga kini Victory Moga Bapa
Bapa manabanggarupe Sabriti mogwalunono Takaraka poshaiba Zagubriaco que locusko Mogar Bapa Manuntuge Mogan kini Ibetori Mogar Bapa Manuntuge Mogan kini Ibetori बाबा म्हणून आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नातके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव मोगाळ बापा सांत जुसेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोर्म प्रांताच्या आस्कार्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोनवाळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारां आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे वाज ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती म्हणटा Povi, 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 dobarazzo, sobie sportu. Sudali są zabola dusza wojwowa, usugi, Ducha Jezu, sorbe spora ci nowi. Taka sól. Usugi, Ducha Jezu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सां आणि prorocivotpora-vorvi, तुवें आमकां सोडून सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सुमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची मायेर सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत जुझे वाज आनी सोर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. बाबा बोनांदू, आयज पयल्या वाचपांत जेन्ना पेद्रू कोर्नेलाच्या घरा उबो आसा आनीक बावार्थी जावनूय कोर्नेलाचें जिवीत देवाक मानवलां हें सांगतना जेजूची खबर करून पेद्रू हीं उतरां म्हणटा की जेजू बरें करीत गेलो म्हूण. that Jesus went on doing good. आनी ह्या बऱ्या जिविता उदेशी जेजून आमकां सगळ्यांक एक देख दवरल्या. उजवाडाचें जिवीत आमचे मुखार दवरलां. आमकांय तशेंच जावूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. जेजूच्या उतरांनी आमकां ही कृपा मागुया. सांगाता म्हणुया, आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी बोरवंशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू आमचे मुखार आसा ओ जेजू गोरवां गोट्यान जल्माक आयलो खालतिकाय आमकां शिकयली ओ जेजू पातक्यांक बोगसोणें दित गेलो आनी देवाची काकूट केदी ती आमकां शिकयली जेजू कुर्सार उमकोळटना आपणाक वायट कोत्तोल्यांक बोगसोणें दिलें बोगसोण्यांची शिकोवण आमकां दिल्या निमण्या जेवणाच्या मेजार शिसांचे पांय धुवन सेवेचे लिसांव आमकां दिलां हे जेजूचे शिकोवणेन आनी देखीन चलतात आनी जेजूक दिसा दीस पडटी आसात थंय गोबाय जातात ती खरेंच सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सुर्गीचें जेवण तयार जालां जेजूक आमच्या काळजांत घेतना ल्हानविकायेन आनी भोक्तीपणान फुडें सरूया फुडारी दाखयता ते मांडावळीन पवित्र कुमन्यांव घेवचो म्हूण आमी विनोती कोत्ता पवित्र कुमन्यांव हाताचेर वो जिबेर घेवंक येता दुसऱ्या धर्माची कोणूय बाब भयण आसा जाल्यार कुमन्यांव घेवचो न्हू म्हूण मागता तांणी बसूनच रावचें हे वेळार गीत गावया बा भयणी आमी सोगलीं Pojni, ami sogli, soves pola ci bogi, ci soba, soves na co ba pojam co, kurat mo, eka co soave, kelatum co, Belatumi, corta title, core santa, macapale, curat mo, eka mecazzo, so ave, keratum so, Belatumi, corta title, core santa, macapale. Amcia dnia I Boga amcia kajza I gocie amci sove Somesta deva ruple Coramo eka mekazzo So ave Kelatum so Belatumi, corta title, core santa, macapale, curat mo, eka mecazzo, so ave, kelatum so, Belatumi, corta title, core santa, macapale.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांत सुसेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख येवन आमच्या बाबा भयणींचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचोचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, म्हाका बरें दिसता हीं दोन म्हजीं काळजांतलीं उतरां फादर जांक सांगूंक. तो आमचे मदें आयलो, ही कांय बरी मिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयली आनी बरे भाशेन आमकां समजता ते भाशेन व्हरता बरी संदेशूय आमकां दिला आनी ताची सैमांतली उर्बा उमेद आमकां दिश्टी पडटा. हे उमेदीन ताणें आमकां ह्या देवाच्या उतराचे एके भोंवडेक वेल्यांत बरो संदेश आमकां आयच्या विशयाचेर मांडून दिला. ताचे पासत हांव केरीत भाशेन ताका आर्गां दिता, दिन वाचता. आपलो मोलाचो वेळ ताणें आमकां हो दिलो आनी बऱ्या कारणां पासत दिलो आमकां ओतम्यान ग्रेस्त करूंक. देखून हांव फादराचे उपकार आठयता. आनीक बरो पाद्री तो, बरो भार घेवन काम करपी. हालीं ताका आतां नवी फिरगोज बिस्पान दिल्या शांदोर, थंय तो जाय तो वावुरता. त्याच्या वावराचेर केरीत भाशेन आमी देवाची जायतीं बेसांवां मागता, ताका भलायकी मागता, पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागता, बूद मागता आनी ताचो वावर सदांच फळादीक जावचो म्हूण आनीक पावटी देव बरें करूं म्हणटा फादर तुका. इल्लोसो वेळ तुमचो मागता ह्यो सदांच्यो आमच्यो कळवण्यो प्रगट करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी 15 पर्यंत जानेराचे मिसां हे भाशेन आसात. सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15. 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळीं कोंकणी भाशेन मिसां. आनी मागीर सांजे 4 वाजता हेय मीस रोमारीचे आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयताराच्या दिसांनी एक आयतार गेलो, काल आयतार जालो 8वी आनी एक आयतार उरला 15वेर. मिसाची मांडावळ मातशे दुसरे भाशेन जाता ह्या आयताराक. सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचेच मीस आनी मागीर दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. परबी दिसा 16वेर सोमार तो मिसां हे भाशेन वांटलेलीं आसात. सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:45 आनी दोबाचीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब, खरें म्हणल्यार आमी ताचे लागीं मागलां ह्या वर्सा कोर म्हूण तूं. आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प तो फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत मीस भेटयतले आनी त्या मिसार तो प्रवचणूय करतले. उपरांत बागीन जुजेवाजाचे ओरातुरीच्या कुडांत आमी एक परंपरीक मीस करता. 12 वरांचेर दोनपारच्या फेस्ताच्या दिसा ते आसतले आनी मागीर सांजेची 2 मिसां उरल्यान ती 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी मागीर 5:30 वाजता ते इंग्लीश भाशेन बोकरून कामांक वेतल्या पासत ते आमी सुगूर करून दवरला. आय सेड इट्स अ मंडे वर्किंग डे, ताका लागून तांचे चिंतून हे मीस दवरला. ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमी जाणात त्यो, आतां तुमी येवन सोय जाल्या ह्या जाग्याची, पूण तरी आसतना ह्या वर्साक मातशे आमचे बंदोबस्त दुसरे भाशेन जाला म्हणटोच कोणूच वस्तू चुकोना जावंक थोड्योश्यो वस्तू तरी दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता. कुंभसार जावंक जावं मिसां बरोवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक, डोनेशन्स, आमच्या स्टॉलान तर कितें धर्मीक वस्तू घेवंक सोदताय बूक करून आमचो कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावना, कित्याक तो आतां चालू आसलेले परिशदेचेर आटापलेलो आसा वा ताचेर आदारलेलो आसा. केन्नाय जिवाक मातशें बरें दिसना जाल्यार फर्स्ट एड सेल, तशेंच आमचें वॉशरूम, फेरी,
पिवपाचें उदक सगळ्याक दवरलेलें आसा कॅन्टीन सेंट जोझफ वाज ह्यो सगळ्यो वस्तू बाबा मुडिनो तुमच्याच सेवेक तुमच्या बऱ्याक भाग्यवंत जोझेफाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें आतां हांव खबर कोत्तालो हांगाय मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबी दिसा पर्यान भाग्यवंत जोझेफाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो मोग घेवंक ओ एक सादी भेट पासून दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 फाल्यांच्या मिसांक खंयच्याय मिसांक कोणूय सुरवातीचीं उतरां ओ वाचपां ओ पावडट्याचे मागणे ओ कसलोय आदार दिवंक सोदता ताणें आतां पासून तुमचें नांव दिवंक जाता आनी कितें तुमकां जाय तें सांगूंक येता आनी निमणी कळोवणी हांव करूंक सोदतां ती बाबा बुडीन आमच्या वडिलांनी आमकां करूंक लायल्या ती आमच्या संपलेल्या एमेरितूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाच्या ओतम्याक मीस भेटयतात आयज ते आमचे काथेद्रलाची इगोर्ज इन द कथिद्रल चर्च आदलें गोंय ओल्ड गोवा ते आयज 4:30 जाता जाल्यार पळयात पूण बिस्पाचो हुस्को आसा वडिलांचो हुस्को आसा ह्या मिसान जाता जाल्यार वांटो घेवंक तुमकां ती विनंती आसा देव बरें करूं बाबा मुडांदो निमणो आशिर्वाद दिवचे आदीं पयली सुवातेर फादर मॅन्युअल डायस ह्या सांतवारीच्या रेतोराक हांव दीत वाचतां हो सोयेग म्हाका दिलो देखून तुमचे बराबर ही मिसाची भेट भेटोवंक दुसरे सुवातेर एक परब म्हणल्यार आनी ताची तयारी म्हणल्यार 2 वरांची 3 वरांची वस्त न्हय लांब तयारी आनी परब आनी परबे दिसा कितलीं मिसां पूण त्या आदीं म्हयने ताची तयारी करूंक पडटा आनी सगळी तयारी फादर मॅन्युअल डायसाच्या फुडारीपणाखाल उर्बेन आनीक जबाबदारीन चलता देवाचो उपोट आशिर्वाद ताचेर ताचे भलायकेचेर आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर हांव मागतां हांगासर येतल्यांक सगळ्यांक एक देव अणभव मेळूं आनी भाग्यवंत जोझेफाजाचे विनवणेन आमकां मागलोलें सगळें फावो जावं आनीक आमचो भावार्थ वाडूं आनी देवाक मानवतलीं मनशां आमी जावं फादर थँक्यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गोराब्यांचेर आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात देखीवंत आनी उजवाडीत जिविता उद्देशी जेजूचो पाटलाव करूंक तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भाग्यवंत जोझेफाजाचे नोवेनाचे मागणे उपकार करून तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतरांचें बी मनशाच्या काळजांनी ओंपलें ताच्या पावलाचेर पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जोझेफाजा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्खें जिवीत बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चोलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावून तुका जाय तें माग हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी घरा वेताना सांत जोझेफाजा भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत ओदीक आनी ओदीक बरे देखीचें आनी उजवाडीत करूंक सांत जोझेफाजाच्या मानाक शेवटाक गीत गावया जोझेफाजा आमच्या भावा
powódzenia, आमच्या भावा विरोधात तुझी मोज पावो साक्षी देऊ जेजू गावात बसू उर्बिंदो आमका जागो जुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून आगामुना Jesu, powitravnia, Adamoina, sasna, Zuzevaza, Amchabava, Tuci paso, Adamoina, Bapa Jesu, powitravnia,